तळे दुर्गाबाट बुधवारा मध्यराती एका घरात चोरी जाली। अनोळखी मनशान घर धान्याच्या चल्याक बंद केलो आणि चोरी केली। सीसीटीव्ही कॅमेरात 2 दुभावीत दिसल्यात। चोरांनी कितें फारयला तें मात अजून कळूंक ना। फोंडा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। दुर्गाबाट वाठारात बुधवारा मध्यराती सुमार 2.5 वरांचेर एका घरात चोरी जाली। घर मालक कारवार जात्रेक गेल्ल्याचो फायदो घेऊन अनोळखी मनीस घरात घुसलो। घर धनियाच्या चल्याक बंद करून या चोरांनी चोरी केली। मात सीसीटीव्ही कॅमेरात 2 दुबावीत कैद जाल्यात। फोंडा पुलिसांनी फॉरेन्सिक पथक तशेंच श्वासन पथकाक हाडून सोद घेतलो। सध्या मेरेन कांयच माहिती हातीक लागलेली ना। फोंडा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। उठली बायल म्हणपाली कसलो तरी आलमार ओपन केल्लो आवाज येयलो म्हणपाली। हांवें म्हणलें कसलो काय म्हणून हांवें बेश्टो उठलो आनी हळू भायर येयलो। भायर येवपाक दारांतल्यान पयलें कोण दिश्टी पडना। मागीर हांवें फाटल्यान गेलो आनी दार ओपन केलें। फाटलें दार आशिल्लें न्ही, फाटल्यान फुडल्यान येवन म्हणून दार ओपन केलें। दार ओपन केल्यार खिळी घातलेली आशिल्ली। खिळी घातलें दार ओडलें येयन जालें। मागीर परत हांवें आमच्या रुमा आसा पळय ताका फोन केलो। ती म्हणपाली आपल्याक लॉक केला म्हणपाली। आनी मागीर आमची मदीं दार आहा, किचनाचें दार आहा। हांवें तें दार सामकें लाद मारलें आनी फोडून उडयलें आनी भितर गेलो। भितर गेल्यार सगळी आलमारी बी ओपन आहा। आमी चोर चोर करून बोब मारून भायर येयलो। पयल्याक कोण नाशिल्ले। मागीर परते हांवें पुलिसाक फोन केलो। पुलिसाक फोन करतकीर पुलीस येयली। मागीर रातची फोन केली। आतां परत सकाळी हे येयल्ले फॉरेन्सीक हे येयल्ले। तेमी येवन हें करून गेले, आतां चेक करून गेले। मेन मुखाले एंट्रन्स दार फोडला। म्हणल्यार आतां लॉक आशिल्लें ते लॉक घालता, चावी घालता आनी थंयच्यान कट करून काडला आनी कुलूप काडून सायडीन मशिनार दवरलेलें। हांव भितर आवाज आनी आमची भितरल्यान लॉक आनी सगळे लॉक करून दवरले। हांव भायर येवपाक चान्सच नाशिल्ले। 2 आरमारी फोडल्या। खबर सरकाराचे वाक्य आसा की सरकार तुमच्या दारी म्हणून, पण खंय जर चोरी जाली जाल्यार पोलीस भोंवता सीसीटीव्ही पळय दारो दारी। तर हें वायट दिसता म्हाका, कारण सीसीटीव्ही जर सगळ्याक आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे पोलिसांक तरी लोकांचे घर वचून ते सीसीटीव्ही पळोवपाची गरज नाशिल्ली। जर तुमचे कडेन गांवांत हातून जायना लावपाक जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकाक तरी स्कीम काडची आनी एक घरा ते एक सीसीटीव्ही दिया। आनी सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे रातची गस्त जाय पोलिसांची सगळ्याक। म्हजो फ्रेंड ताजे चली म्हाजी फ्रेंड ताणें म्हाका सांगलें अशें जाल्यार म्हणून हांव हांगा आयलां तळ्यान। तर एकूच मागणी आहा सरकारा कडेन, गृह खात्या कडेन, बाब सीएम प्रमोद सावंत हाचे कडेन की जाता तितले बेगीन सगळ्याक गस्त रातची जाय। कित्याक रातची 2:30 ही चोरी जाली आनी म्हाका कोणूच नाशिल्लो। त्या कारणान हे चोरी करून सुशेगाद आपल्या घरा वचून न्हिदले आसतले आतां। तेन्ना आमी आम आदमी लोकांची एकूच आसता की आमी कश्ट करता, जोडटा, आनी तें जर फाल्यां भांगर आमचे कॅश जर चोर अशेंच घेवन गेले जाल्यार उपयोग कितें हे कश्ट करपाचो। तेन्ना ह्या कश्टकरी लोकांचे पयशे, तांचे भांगर हाची जपणूक करपाची सरकाराची जबाबदारी, तशीच पोलिसान आमकां सुरक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा। इतली मागणी आसा की सरकारान जाता तितले बेगीन सीसीटीव्ही लावन घेवचे। जंय जंक्शन आसा मेन थंय जाता तितले बेगीन जाता, कारण हे अत्यंत गरजेचे जावन आसा सीसीटीव्ही। नमस्कार, आम्ही सध्या तळे दुर्गाबाट हांगा आसा। हांगा राती अशोक बांदेकर हांच्या घरान राती 2:30च्या सुमाराक चोरी जाल्या। अशोक बांदेकरान तांची घरकान्न जात्रे खातीर कारवार गेल्ली आशिल्ली। तांचो चलो एकटोच घरान फाटल्या वटेन आशिल्लो। सो अज्ञात चोरट्यांनी त्याच्या घराक म्हणजे त्याच्या रुमाक भायल्यान खिळी घालून मुख्य दरवाज्याची कडी तोडल्या, कुलपाची कडी तोडल्या आनी त्याच्या रुमाक भायल्यान खिळी घालून प्लस दुसरे वटेन जी वाट आसा मागीलदार जें आसा थंय भायल्यान खिळी घालून घरान घुसून चोरी केल्या। चोरयेक अजून मेरेन कितें गेल्लें आसा हेची कांयच अजून म्हायती ना। सध्या तक्रारदार अशोक बांदेकार आनी ताची घरकान्न ती सध्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिवपाक गेल्ली आसा। सो पुलीस स्टेशनान गेल्या उपरांत कितें सामान चोरयेक गेलां जो कितें चोरयेक गेलो हेचो उलगडो जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।